बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी मोगान हांगासर आयल्यान देवाक आर्गां दिवंक आनी बागयून तांतून मान दिवं. ताचे विणवणेन आमच्या जिवितान देवान जायते आमच्या कुटुंबान जायते आशिर्वाद आमकां ताणें दिला. बेसांवांनी आमकां बोल्ल्यान दिनवाशी मौन घेवन आमी हांगासर आयल्यान आनी तेच भाशेन बावार्थान आयल्यान आमचे प्रोश्ट आमचे उस्के कोंती घेवन आयज जेन्ना आमी आदवेंताच्या तिसऱ्या सातोड्यान आसात आनी आमची लागशिल्ली तयारी सुरू जाल्या जेजूच्या जल्माक आनी तेच भाशेन ताच्या येण्याक. ही लागशिल्ली तयारी 2 दिसा आमकां एके भाशेन आदार दिता कशे भाशेन आमी तयार जावं. ही तयारी आमची ऑर्ताबरीत करता. वेगवेगळ्या देवाच्या उतरां उद्देशी वेगवेगळ्या एके भाशेन आमकां उपाय दिवन आमचे ओत्मीक वाटेन आमी हे पोरबेक तयार जावं. आनी हें करता आसतना आयचो दीस आमकां गोंयकारांक एक म्हत्वाचो आनी खुशालकायेचो, कित्याक आमी आमचे गोंयचे सुटकेचो दीस समोर उमता. जे गोंय गुलामपणांत आसलें तें सुटलें म्हणून आमी देवाक आर्गां दिता आनी कितें भाशेन गोंयचे पासत मागता, गोंयच्या नागरिकां पासत मागता, गोंयच्या फुडाऱ्या पासत आमी मागता. एके भाशेन ही सुटका जी आमकां मेळ्ळ्या ती सगळीं आमी ही सुटके उद्देशी आमच्या गोंयची आनी आमची प्रगती करूं. आयज जेन्ना ही कल्पना आमच्या मनांत आसात हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया. आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बिनेनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेन सदांच वारपारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिनेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक बेडयता आपलो 21वो जल्म दीस समोर उमतलें क्रिशा रेनिटा फेर्नांडीस ताचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी एकामेका पासत मागुया. सगळीं आमी आमचे उस्के कोती घेवन आयल्यांत मागणी घेवन आयल्या जी गोड पिळेंत आसा तांचो आमी उगडास करुया. आयच्या दिसा कितें भाशेन जी पोरसूज जावच्यो आसा दोस्तोऱ्यो तांचे पासत आमी मागुया. जे जोडे 1000चे जोडे भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचोय आमी उगडास करुया. आनी जेन्ना आयज आमी गोंयचे सुटकेचो दीस समोर उमतात आमचे गोंयचे पासत मागुया. जे फुडारी आसात तांचे पासत मागुया. बरे मनान आमच्या गोंयची सेवा करूं आनी सगळ्या नागरिकांक हे गोंयचे सुटका मुक्ती आमी खरेपणी जिवंक न्हय गुलामपणान दुसऱ्याच्या गुलामपणान पूण खरी स्वतंत्रताय घेवन जिवंक आमकां दोर एकल्या कृपा मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा तुज्या पुताक जल्म दिवच्या एकी आंकवारीक तुवें विचून काडली आनी हे पोरी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवन तुवें येवजिलें.
तुजेच देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या ओसूक मनशा सैमान जल्मलो म्हूण ओकूंड आनी तीर भावार्थान सोत मानून ताका सगल्या काळजान वंदून आनी ताच्या जल्माची पोरो कोतकोतीत भोगतीन समरम आमकां कुरपा दी हे आमी मागता ताच्या आमच्या सोम्याच्या बुधा जेजू क्रिस्तावर तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुलांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानव. ताची पोतीन वाचटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पोले तूं वाचटी देखून तुका भुरगें बाल ना, पूण आतां तान बरीच चोत्राय धरून राव. दाका रोज आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवीत खावूं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाखोल लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान थान देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली, कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजे सोरशीं आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें इतलें तेजवोन तो दिसतालो. तो खूंय तान आयला तें हांवें ताचे कोडें विचारूंक ना, आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तान दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवीत खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान तान मोरो पर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी तुस्त करीत आसा. सगलीं म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी तुस्त करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें करप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें करप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी तुज करीत आसा. दोनया तूं एकलोच म्हजो बडवासो. म्हजे तोरणे पिरायेर तान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यान सान तूं म्हाका राखताय. जाबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी तुज करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोल वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हजे तोरणे पिरायेर तान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोरयांचें हांव वर्णन करीत आसा. जाबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sui sorbes fora.
तुजा मुखार खुणा करून दवरलोले जेसेचें मूल तूं कालाव कोरी नासतना आमची सोडवण करूंक ये. Sui sorvis pora, sui sorvis pora, sui sorvis pora, sui sorvis pora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेचो राजा हेरोद राजा चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो जाकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाची कुडीची. चुकय नासतना दोनयाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाडून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांचटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें आपले वांगडाचे पाडीन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडलोली देखून धूप जोडूंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियास गाबल्लो आनी तारया भियेलो. पूण देवदूतान म्हळें, जाकारियास तूं भियेनाका, तुजे मागणी देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी तावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलो आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा हुजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियोनचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच तावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायेलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक दोनयान ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावंक कालती न्हय तांकां धर्मवन मनशांची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मोन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पतीन म्हातारी पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यान उबो आसा तो गाब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजीं उतरां कोरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सत मानली नाय देखून पडे. तूं मनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घोडो वेळ तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळयोवन अजाप जातालो. तो भायर येतूच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं आनी मनो उरलो म्हणटूच ताचे लागीं कुरवांनी तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्टीचे दीस भरतूच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गर्भेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो भिमान म्हजे वेलो पयस करूं. देवान येवजिलें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयची ह्या दोनूय वाचपांचेर नदर घातली तेन्ना म्हाका एका जोड्याचो उगडो आसायलो. हें जोडें हांगासर सादें बाड्या जोडें तें, व्हडलें आस्तीक न्हय तें. सदांच मुंगडाराच्या मुंगडा हांगासर येतालीं. जायते पावटी हांवें तांकां पळयलें आनी एक दीस त्रेजेनाच्या दिसांनी हांवें पळयलें ही वस्तुरी
गोरबेस्त आसा ती. आनी तांकां हांवें मुगडाराची पळयल्लीं आदीं जायते पावटी आनी त्रेजेनाकूय 2 दिसां ती येताली म्हणून हांवें विचारलें दोगांयकूय, कित्याक ती भायर थंयसर आसलीं, कोणाक रावतात तुमी, कशीं वेतात. तेन्ना ती म्हणून फादर आमचे लागीं कांय ना, व्हडलें वाहन ना म्हूण बायकूय ना, आमी बसीन येतात, बसीन वेतात. तिची गोरकान जी 7व्या म्हयन्यार आसली ती बसीन येताली, बसीन वेताली. हांवें म्हणलें कित्याक इतलो, तुज्यान रावंक जाता घरात, देव मानून घेतलो. पूण गोरकार आनी ती सांगाता म्हणूंक लागली, ना, आमचो भावार्थो जायतीं वर्सां एके भाशेन आमकां आसलें, घोडी आमचे लागीं व्हडली दौलत ना, पूण आमी देवा लागीं इतलेंच मागतालीं, आमकां एक भुरगें दी म्हूण. आनी इतलो तेंप आमी येतालीं आनी शेवटाक आमकां देवान दिलें. बागयोन आंतोनीचे विणवणेन हांव गोरबेस आसा आनी 7व्या म्हयन्यार आसा. तरी आसतना म्हाका देव राखता, सांबाळटा. आजून देखून कसलीं कॉम्प्लिकेशन जावंक ना, त्रास पडोंक ना. जरी तर हांव बसीन हांगासर येता आनी वेता जाल्यार. आनी दोगांय खुशाल जावन परतीं गेलीं. आयज तांकां देवान भुरगें दिल्लें आसा. देवाक ती वाखाणटात, बागयोन आंतोनीक दिनवासतात, तांची मागणी देवा सुरी पावयली म्हणून. आनी एके भाशेन आपलो कुसव्याचेर ताणें देवान आशिर्वाद घातलो म्हणून. इश्टानो, ह्या जोड्याचेर जेन्ना हे जोड्याचो जेन्ना म्हाका उगडास आयलो तेन्ना म्हाका दिसलें, ओय खऱ्यांनीच भुरगीं आमकां देवाचें देणें. आनी जायते जोडे असले जोडे रावतात देवाच्या ह्या देण्याक, भुरग्याच्या देण्याक रावतात वाड्या. आनी अशेंच आयची दोनूय वाचपांनी आमी पळयता थंयसर मानुआन ताची गोरकान आनी तेच भाशेन जाकारियस आनी एलिझाबेथ तिवूय रावतालीं. ह्या भुरग्याच्या देण्याक ती रावतालीं बाड्या. रावन बाड्या ती एके भाशेन उत्तर पिरायेर पावली. तरी आसतना ती रावतालीं, कित्याक ती जाणा आसली देव दिता म्हण. इश्टानो, ह्या दोनूय वाचपाचेर नदर घालता तेन्ना आयज आमकां कितें एके भाशेन संदी मेळटा. पवित्र पुस्तकान वांचडेपण कशे भाशेन पळयतालीं. वांचडेपण म्हणल्यार जेन्ना भुरगे ना ते वांचडेपण पवित्र पुस्तकान कशें पळयतालीं. आतां पवित्र पुस्तकाचेर जरी तर आमी नदर घातल्यार भुरगीं आनी जी वस्तोरी गोरबेस जाता ते देवाचें देणें म्हणटालीं. एके भाशेन देवान कुसवो उक्तो केलो, देव दिता तें देवाचें देणें. आनी ह्याच पासत उत्पत्तीच्या पुस्तकान 16व्या विस्वरान 2री वडीन सारा म्हणटा, देवान म्हज्या कुसव्यार फळ दिवंक ना. म्हळ्यार ती जाणा कुसव्या फळ दिवप म्हळ्यार देवाचें देणें. ती जाणा होच तो देव दिता. तर पवित्र पुस्तकान गोरबेस जावप आनी भुरगें मेळप म्हणल्यार देवाचें देणें. भुरगें मेळना वो कुसव्याक फळ मेळना जाल्यार तें शिराप म्हूण ती मानून घेता. जरी तर देव दिता तें देणें मेळना जाल्यार शिराप. आनी ह्या पासून जरी तर आमी पळयत जाल्यार उत्पत्तीच्या पुस्तकान 20व्या विस्वरान सारा जेन्ना अभिमेलिकाच्या घरान गेली तेन्ना देवान थंयसर आमकां मेळटा. देवान अभिमेलकाचे सगळे बायलांक, ताच्यो आसल्यो बायलांक तांचे कुसवे बंद केले म्हणल्यार तांकां भुरगीं दिवंक ना. जावं ते आमी पळयता सामेलाच्या पुस्तकान, 2ऱ्या सामेलाच्या पुस्तकान थंयसर 6व्या विस्वरान आमकां मेळटा मिखाल जी सावलूची धूव आसली. देव मातशा क्रोधान भरता, रागार जाता. कित्याक ती सर्वेस्पराचे आर्का मुखार विंगडी नाचली म्हणून तिका देवान भुरगेंच दिवंक ना, कास्त म्हणून घेताली. आनी तेच भाशेन होसेयास प्रवादी जेन्ना इस्रायल पोरजे लागीं उलयता तो कास्तीचे दीस येतलो म्हणटा. कास्तीचे दीस आनी हे कास्तीचे दीस कोण गोरबेस जावचो ना, कोण जल्मचो ना. म्हणल्यार भुरगें ना जावप, गोरबेस ना जावप म्हणल्यार शिराप म्हणून घेताले. पूण इतलेंच न्ही, पवित्र पुस्तक हेंच सांगूना. पवित्र पुस्तक दाखयता जें वांचडेपणान कोण आसा जाल्यार भुरगें ना जाल्यार देव हें वांचडेपण आपल्या मागलोल्यांक आनी आपणाचे कोणाक विचून काडलोल्यांक तो धाडटा. हे वांचडेपणा उद्देशी. आनी आमी पळयता सारा तिकाय भुरगें नासलें, जाय तो ती देवान धाडलो. कोणाक धाडलो? जाकोबाक. तिच्या मागण्या उद्देशी मागली, ती मागोत रावली. जावं ते रेचल तेवूय ताका तिकाय भुरगें नासलें. देवान जुजे धाडलो. हे तेगूय पेट्रियाक्स वांचडेपण देव वापुरता आपल्या विंचलोल्यांक धाडून. तेच भाशेन हान्ना
जी जाय तो तेम तिका भुरगें नासलें देवा लागीं मागताली ती देवा म्हाका दी आनी देव सामुएल प्रवाद्याक धाडटा तिचे उद्देशी देव वांचडेपण वापरता आपल्या विंचलोल्यांक धाडून आनी आयज हांचे आमी खबर आयकल्या पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानांत मानुआ ताची गोरकानीचें नांव सांगूंक ना तिवूय बाड्या वांचडी आसली देव वापरता हें वांचडेपण आनी आपल्या विंचलोल्याक धाडटा सॅमसन जो व्हड फुडारी जालो उपरांत आनी तेच भाशेन एलिझाबेथ जाकारियस तांकांय भुरगें नासलें देवान तांचें वांचडेपण वापरलें आनी आपल्या विंचलोल्याक धाडलो व्हडलो प्रवादी जुआं बातीस जाणें सुम्याची वाट तयार केली इश्टानो देव वांचडेपण वापरता जें ताचे एके भाशेन कुशे पोरमोणे आसा देव जाणा तें कित्याक दवरलां तें आनी ताचे उद्देशी आपले पदवी दाखयता आयज जरी तर आमी पळयत एलिझाबेथ ती उत्तर पिरायेर पावलोली जायना इम्पॉसिबल सायन्स सांगतलें इम्पॉसिबल म्हणून पूण देव तें पॉसिबल कोत्ता वांचडेपण वापरून पदवी दाखयता आपली म्हज्यान कितेंय करूंक जाता कित्याक हांव देवाच्या हातीन आसा तें आनी ह्या पासत इश्टानो न्हूच एके भाशेन पवित्र पुस्तक दाखयता वांचडेपण शिराप म्हणून पूण वांचडेपण देव वापरता आपली पदवी दाखोवंक पूण हाचेहून चड एके भाशेन वायट आसलें तें म्हणल्यार आमकां पवित्र पुस्तकांतूच मेळटा जीं कोण वांचडी बाड्या आसलीं भुरगें नासलें तांकां समाज आपल्या उतरांनी आनी आपल्या वेव्हारान मारतालो सोशल डेथ मारतालो तांकां आनी ह्या पासत जायते जाण जांकां भुरगें नासलें तीं बेजार जाल्लीं जावं तें सारा आनी रेचल तांची खबर करुया सारा जेन्ना तिका भुरगें नासलें एके भाशेन जायते समाजाचे नदरे वाटेन वायट आयकोनचें पडटालें वायट पळयतालो समाज आनी त्या पासत ते सांगता कितेंय कर इवन खबर आमी आयकल्या लुकाच्या पयल्या आवेसवरार आमकां खबर मेळटली जेन्ना तिका खबरी पावता तूं पोरसूं जावची आसा म्हणून ती म्हणटा ह्या लोकांचे बेमान सोंसताली ती आतां पयस जाले लोकांचे बेमान सोंसताली व्हडव्हडे सोंसताली लोकांची वायट नदर आसली ती पयस जाली देवा आर्गां एलिझाबेथ म्हणटा तर कोऱ्यांनीच समाज जांकां भुरगें नासलें एके भाशेन वागतालो कित्याक ती फक्त सजमताली भुरगें नासप म्हणल्यार देवाचें शिराप तांणी वो तांच्या पुर्वजांनी कितें वायट केलां त्या पासत देवान हो कुसवो उक्तो करूंक ना देवान ह्या कुसव्याक फळ दिवंक ना भुरगीं दिवंक ना हें वायट मनांत आसलें आनी समाज बाडे तांकां मारतालो त्या पासत तांकां कुशे भाशेन एके भाशेन जाय आसलें भुरगें जाल्लें आनी ह्या पासत रेचल देखून म्हणटा उत्पत्तीच्या पुस्तकान 30व्या आवेसवरा भुरग्यांनी ना जाल्यार हांव मोत्तां भुरगें दितून ना जाल्यार मोत्तां कित्याक म्हज्यान सोसूंक जायना हांव अशीच समाजाचे नदरे मुखार मेल्या म्हाका भुरगें दी तर त्या पासत इश्टानो पवित्र पुस्तकान जोडी तर पळयत गेल्यार पवित्र देवान केन्नाच जांकां भुरगें दिवंक ना तांकां मारूंक ना पूण समाजान मारलेलीं आनी त्या पासत समाजान मारलेलीं म्हणून हें वांचडेपण मानून घेवंक जायनासलें आमकां भुरगीं ना म्हणून कित्याक एक गरजेचें कारण आसलें आतां जरी तर भुरगें ना जाल्यार आमी जाणात जायते उपाय आसात एक फावटी इमॉरल ती लोकांचे व्हडव्हडे पळयतालीं एके भाशेन लोक सजमतालो तांचे शिराप आसा म्हणून ताणें बाडे कांय करूंक ना ती कितली बरी देखून आसूं ती देवाची येवजण तांकां भुरगें दिवंक ना पूण लोकांचे नदरे मुखार ती बाडे गुलाम कशीं जाल्लीं लोक सजमतालो हांकां शिराप आसा हें आसा तें आसा देव तांकां स्वतंत्र कोत्ता मुक्त कोत्ता आनी दोगांयकूय व्हड एके भाशेन भुरगे दिता जावं तो एक प्रवादी जुआं बातीस आनी सॅमसन जो फुडारी जालो इश्टानो आयज आमकांय देव उलो मारता ह्या विशयाचेर आमी नदर घालूंक जाय कित्याक पयलो आमकां देव सांगता तें म्हणल्यार भुरगें देवाचें देणें देव जाणा केन्ना दिवंक जाय आनी कशें दिवंक जाय भुरगें ताच्या हातांतलें आमकां मेळटा आनी हेच पासत जीं जोडे काजार जावंक येतात तांकां थंयसर तिसरो प्रश्न देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां घेवंक तुमी तयार आसात हें जेन्ना आमी वय म्हणटात तेन्ना मानून घेतात वय देवा ती तुज्या हातांतलीं तूं जाणा केन्ना दिवंक जाय इट्स अ गिफ्ट वी कॅनॉट डिमांड आमकां जाय तो जाय देव जाणा
दिवंक जाय वो दिवंक नाका, कित्याक दिवंक जाय, केन्ना दिवंक जाय हें देव जाणा. त्या पासून पयलें भुरगें देवाचें देणें. आनी त्या पासून हे मनांत काळजान आमी सोत मानूंक जाय भुरगें देवाचें देणें जाल्यार ते देवाचें देण्याक आमी सदांच उक्ती रावंक जाय. आयज प्लेन जाता न्हय भुरग्यांक एके भाशेन संवसारांत हाडून, पूण भुरग्यांक जाता तितली फाटीं दवरूं. हें कित्याक जाता? कित्याक आमकां दिसता आमच्या हातांत आसा हें देवाचें देणें, आमच्या हातांत आसा, दोतोरांच्या हातांत आसा, पयलें देवाच्या हातांत आसा तें. हें आमी संवसार ओडकून घेवंक विसरलो. दुसरे सुवातेर इश्टानो, जरी तर कोणूय वस्तोरी जावं भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना, आमचें मन कितें आनी केरी भाशेन गोरच्यांचें मन कितें, रोखडींच लागतात तांकां बेमान करूंक लागतात. ओ जावं जायते फावटी ब्लेम गेम जाता. ना म्हाका लागून न्ही, ताका लागून, ताका देफेत आसा, हाका देफेत आसा, ताका देफेत आसा. इश्टानो पळयात, आयज आमी आयकता देवदूतान म्हणलें जाकारेसाक तुमची मागणी आयकूली. तशें जाल्यार एलिझाबेथ आनी जाकारेस दोगांय मागतालीं, एकामेकाक ब्लेम करिनासलीं तीं, ना म्हूण एकामेकाक बेमान करिनासलीं. आयज रोखडेंच बेमान करतात आनी ब्लेम करतात. ना तुका लागून, तुका देफेत आसा, हें कितें हांव दुसऱ्याक सुद्दां, हाका लागून देफेत आसा, हाका. इश्टानो बोलतें जाल्यार आमी एकामेकाक सांगाता, सोजमून आमी मागूंक जाय. हें गरजेचें. आयज कितल्यो बऱ्यो वस्तुऱ्यो बेमान करता. कित्याक हें आदीं मन आसलें म्हणल्यार फक्त वस्तुरी रिस्पॉन्सिबल, जबाबदार भुरगे. आनी त्या पासून एलिझाबेथ म्हणोंक पावली लोकांची बेमान, कित्याक लोक फकत वस्तुऱ्यांक पॉयंट आवट करतालो, ती जबाबदार आसली. भुरगें जायना जाल्यार ती ना. आधुनीक काळाचें आमकां विज्ञान सांगता दोगांय रिस्पॉन्सिबल. कितेंय जावंक शकता, कोणाकूय देफेत आसूंक शकता, पूण सांगाता एकामेकाक सोजमून मुखार वचूंक जाय, न्हय ब्लेम गेम करूं. आनी तेन्ना इश्टानो देव आमकां सोजमायतलो. हें भुरगें देवाच्या हातांत आसा तें तो जाणा केन्ना दिवंक जाय तें. ब्लेम गेम घालून दुसऱ्याक मालोले सुवातेर दुसऱ्याक सोजमून घेवंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर हें करता आसतना इश्टानो आमची सगल्यांची समाजाची नदर आयज इबाड्या जोडे लोकां वजीर मरतात तांकांच लॉस दिसता. कित्याक लोक पळयता रोखडींच आमी वायट उतरां उडयतात, वांजडी हें तें म्हणटात, कितें कितें म्हणटात. बोलतें जाल्यार कितले फावटी आमी आमच्या तेरसान आमी मागला, देवा आमच्या शेजाऱ्याक म्हळ्यार तांकां भुरग्यांचें देणें दी. वो कोणूय आमची सोयरीं आसा तांचे पासत मागतात. कितले फावटी आमी मागतात काय, आमी जायते फावटी वायट उतरां उलयतलीं, पूण मागतात काय, तांकां मागण्याचो तेंको दितात काय, कित्याक भुरगीं देवाच्या हातांतलीं. मागणें गरजेचें. आनी ह्या पासत इश्टानो आमी मागूंक गरज. वायट उतरां उलोवचे सुवातेर आमी मागूंक गरज. जे भाशेन देवान आयज दोगांय वस्तुऱ्यांक स्वतंत्र केलीं लोकांचे वायट नदरेच्या गुलामांतलीं, तेच भाशेन आयज आमी गोंयकारां खुशाल जाता, कित्याक देवान आमचे गोंयचे मातयेक स्वतंत्र केली गुलामपणांतली. पूण खऱ्यांनीच आमच्यान म्हणोंक येता काय स्वतंत्र आसा म्हणून? कित्याक इश्टानो जायते फावटी आमकां दिसता आदीं आमी म्हणटाले ओ गोंय स्वतंत्र जालें खुशालकायेचें, कित्याक आदीं भायले आमचे चोरून गेले. पूण आतां कितें जाता, भितरलेच सोदतात. आदीं काय बरीं आमी सगलीं पिकनिकेक वेळेर वेतालीं, ओपन आसलें. आयज सगलें थंयसर दुर्गा बांदून बाब वायर घालून बंद केल्लें आसात. आनी वेळेर वचोंक मेळना म्हणून आमी पुलांत न्हांवतात. तेंच उदक सगलीं न्हांवतात थंयसरूच, त्याच उदकान न्हांवतात. हें कित्याक घडलां? कित्याक न्हय आतां भायलेच सोदतात पूण भितरले चोरूंक लागले. आनी भितरले म्हणटात आमच्या देशांतले. आयज असली परिस्थिती हाडल्या गोंयकाराचे सुवातो घेवन भायल्यांनी घेवन आतां ते विकतात दुसऱ्या आनीक ओदीक मोलान. आनी गोंयकार हूंय पडलो काय? इश्टानो आजून देखून आमी स्वतंत्र आसात, मुक्त जाल्यांत काय? आयज एक वायट चित्र आयिल्लें आसा. अशेंच एक कॉमेडी शो पळयतालो आनी जितले फावटी गोंयचें नांव येता, उधर तुमको पीने को मिलेगा, उधर तुमको बीच पे बहुत दिखने को मिलेगा. म्हणल्यार बिचीचेर येडेचेर जायते कितें दिसती पडटलें. म्हणल्यार गोंयचें चित्र म्हणल्यार रोखडेंच सोरो, नाका जाल्लें विंगडेपण, ड्रग्स आनी हेंच. इतलेंच काय आमचें हें कोणें केलां? आमी गोंयकारांनी जायत. पूण गोंयांत आनिकूय जायतें आसा. काय बरी सोबिताय आसा, आमची संस्कृताय आसा, ती खंय दाखयतात काय? दुसऱ्या राज्यांची जेन्ना चित्रां दाखयतात तांचें बरेंपण, पूण गोंयचें जाल्यार फकत थंयसर सोरो विंगडेपण इतलेंच तें गोंयचें.
आनी हें गोंयचें चित्र असलें दाखोवंक कोण जबाबदार काय घोडी हांव खूंय तरी जबाबदार आसतलो घोडी आयज आमकां आजून देखून गोंय मुक्त करूंक जाय हे गोंयचे मातयेक मुक्त करूंक जाय आदी आमचे काय बरें एकवटान आमी जियेताले कसले खंयच्याय धर्माचे जावं क्रिस्तांव हिंदू मोयर कितेंय जावं एकामेकाचे परबेक पूण आयज कितें एक जालें आयज उजो पेटलोलो दिसता खरेंच मुक्त आसा काय ज्या देवाक पदवी आसा ते ओस्तोऱ्यांक मुक्त करून एके भाशेन तांकां भुरग्यांचें देणें दिलें तेच भाशेन आयज देवा लागीं मागुया ही आमचे गोंयचे मातीक तिकाय बी असल्या वायटांतली मुक्त करूंक असल्या एके भाशेन शिरापांतली मुक्त करूंक आनी दर एका नागरिकाक आमचे गोंयचे आमचे भुंयेचें व्हडतेपण राखूंक दवरूंक आमकां करपा मागुया सगळीं उबी रावया हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजू भाशेन दुखेस्तां आनी एकसुऱ्यां सवें काकलूत दाखोवन तांकां गोठाय दिवंक बापा लागीं मागुया आयज आमच्या गोंय प्रांताचो सुटकेचो दीस आमी मानवता तर आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांचेर आनी बरोबर नागरिकाचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण आनी गोंयची प्रगती तांणी केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या वाड्यांत समुदायांत गांवांत व शारांत एकसुरपण आनी दूख भोगतात तांकां आमी गोठाय दिवंक बापा लागीं मागुया आयज क्रिशा रेनिता फेर्नांडीस आपलो 21वो वाडदीस समोरमता त्या सोमोयार तिणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां तर भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन बापान आपलो सुबाम आशिर्वाद तिचेर घातल्या पुरो म्हूण मागुया दळ बाबा कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34 सगळीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वीस प्रोण मानून घेवन कोनवड्या बापा तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या असोच भुरग्यांची भेटवणी तुजे उगोणीत पदवेन पवित्र कर ह्या मागणेच्या बुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां वारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया हुई हर्षे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडेन सुरवताय जू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटली उतरां बोरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जिवामान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओडूक दिली आपल्या जल्माची पूर्व एक संदसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलो तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी चोगी गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूर दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता Surgani संसार बोलला तुझ्या होय बोवा उंसोर्गी तुका सोयसो उंसोर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पोराचे नावी येता काकासो उंसोर्गी तुका सोयसो उंसोर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जो क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त यात आनी हातलें पिया ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणी कोराचे रोगो पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शोधल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तांच्या पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस समोर उपतात काजाराचो दीस समोर उपतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जी वस्तुऱ्यो पोरसूं जावच्यो आसात तांची आनी केरी भाशेन आमच्या गोंयची दर एका गोंयच्या फुडाऱ्याची नागरिकांची दया कर म्हण मागता आंकार मरी देवाची माय सांगा ती बागेवन दवरता बागेवन तांतून आनी सूर काणी तुका मारल्या त्या सगल्या भोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटत तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेव सांगता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास सांगाती आनी आमी आमची इश्टलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां खाणी पुणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी बरे भाशेन ओत्रेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक रासवतली पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता दुयेंच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या वार्ताचे दिश्टका आमचे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियातूच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुमिया शांती सुनाखाल तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुबाकी सुमयातून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्यो उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेर मागण्यान वेळ सारूं येता ओन्ली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कुळम्यांच्या वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47 आमची मोतल्या कोडा कोडाक लागल्या आत्मो आमचो सुगो सुगो जावन गेला आमची मोतल्या कोडा कोडाक लागल्या आमची कली सोत्रेका देवा कोत्रेका आमचो दानेला देवा दानेला आमची कली सोत्रेका देवा कोत्रेका
Sintoludok Wauta Wauta Kosgosha Dan Bagucha Novo Judiucha Sintoludok Wauta Wauta Kosgosha Dan Bagucha Novo Judiucha Amsa Hotmotanela Deva Tanela Amche Kali Safrekta Deva Kontrekta Amsa Hotmotanela Deva Tanela Amche Kali Safrekta Deva Kontrekta प्रार्थना सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आमकां आनिकूय तयार करून दवरलें ती देणी आसूं तूंच आमकां करपा दी अशें आमच्या सुरवंडाराचो जोल नितोळ निर्मूळ काळजांनी समोरमूंक आमकां फावो कर हें हांव मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दुर्मदान जालां 53,500 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर थंयसर कुमसुतोरींत आसतलो तुमच्यान थंयसर वचून कुमसार जावंक येता सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसूं तुमची सवय असो. सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता नमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नमान तुका जाणवायच्या सागोरा नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दुर्मदुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ बोर म्हजें मौन जाणवाय पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाडोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारां तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आंकांत पडय तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय ते माग
उत्सुऱ्यांच्या बागयून तांतून तुका आवलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोद जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उसवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं तामून आसतना विनोती खोर आमेन. Tuja